लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसपूर एक वोड 67 ते 79 ताचो बापूय जाकार्यस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आपल्या सेवकाक दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवोन तारुकाक उपजयलो. आमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांतली आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडीन मागातावन ताणें भासायलें. आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलेलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांतीन विणें ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापाक अब्राहमाक उतर दिल्लें. अशें आमी सगळ्या आमच्या जिवितांत ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्या म्हूण भास दितली ती ताणें आतां पाळली. आनी तुका बाळका म्हज्या भुवर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचें भोगसणें दिता त्या तारणाची वळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर सर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळींत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.